आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्त्रमध्ये सदो आणि सदोचो आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले सरस्पोच तेंसा स्त्रमध्ये सदो आणि सदोचो आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रमध्ये सदो आणि सदोचो आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रमध्ये सदो आणि सदोचो आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रमध्ये सदो आणि सदोचो आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रमध्ये सदो आणि सदोचो आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे कृपेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रमध्ये सदो आणि सदोचो आपूं जेजू बेगीन ती मरिये देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनोदी कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाताक आणि पवित्रात्म्या आदी आतां सदां सदां काल आमेन. ओम जेजू बोश आमकां यार आमकां काळोच्या अजंतली सगळ्यात्म्या सैगारावर बो करून चड गरज आसलेले. दुसरो मिस्तेर कानांतल्या लग्नाक समी जेजून ओरचऱ्यान करून आपली ओळख दिली. सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्ट्या गिराय जायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची बदकां बोगोस आनी आमकां टाण्यान पडून दिवं नाका कुवैतांतली आमकां निवार. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बलोले सर्वेस पो तुजे ताय आसा ओस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. बेगीन ती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. जेजू बोश आमकां यार आमकां काळोच्या अजंतली आमकां वाटाय सर्वोत्म्या सैगारावर बो करून चड गरज आसलेल्या. तिसरो मिस्तेर जेजून देवाचें राज परगटलें आनी आपल्या शिसांक शिव वर्तमान मांडून मन बदलूंक शिकवण दिली. आमच्या बापा सर्गीच्या
तुवें ना पयस जावं तुवें राज आमकां येवं जी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले अपेक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकवेन बेलेले सरस्पोच तेंसा अस्त्रामध्ये ते सदो आणि सदोवचो आपू जेजू. भगवंती मरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्ताक आनी पुरिताक आदी आतां सदां सदां काल आमेन. आमच्या जेजू सगळी मुजी पातकां भोगोस एमकणाच्यांतली आमकां वाटाय सगळ्यात ना सगळा पाय अदीक करूंक तुजी काकुदीची चड गरज आसलेल्यांक. चवथो मिस्तेर ताबोर दोंगरार तेका शिसा मुखार जेजू पोरजोरीत जालो आनी तांच्या एकात मोणेक तालो आयकूंक आयलो. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पथकां भोगोस आनी आमकां तांड्यान पडून दिवं नाका पुवयदांतली आमकां निवार. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पो तुजे तायेसा ओस्तोरियामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भगवंती मरे देवाची माये
आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा ओसोरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस पोत तुझे ताय आसा ओसोरियामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूत जेजू. विनंती मरे देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. आमच्या आमचे जेजू बोश सगळी आमकां म्हजी आनी पातकां आरामकां बोगोस पडीच्या एमकाच्यांतली जियांतली आमकां वाटाय सरत सगळ्यात मेळ सगळ्या सगार पयलीं अर्बो करून अदीक चड करून गरज तुजी आसलेल्या. ताकदीची चड गरज आसलेल्या. पांचवा मिस्तेर जेजून आपल्या कुड्या रक्ताचे पवित्र संस्कार घडूंक आमच्या मदें रावलो आनी तो आपल्या उगडासाक करूंक लायलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुवें नांव पयस जावं, चेऱ्या जमका येवं, ची कशी सगार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये अंत सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्ताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां सदां काल आमेन. आमचे जेजू बोश आमकां आनी आरामकां खालीच्या जियांतली सरत मेळ सगारार भोव करून चड गरज आसलेल्या. ताकदीची चड गरज आसलेल्या. नमन रणे काकतीचे माये की आमचे जिवीत अमृतानी बरवसो अमृतानी आमी बरवसो परदेशी आमी विची परदेशी बाळकां विची बाळकां तुका तुका उलो मागता मागता हे हे दुखाच्या दुखाच्या पानां पानां आसतना आसा सुस्का आसपास सोडून धरून उदोन करून माय तुका प्रार्थिता. आमचे दयेश्वरातनी तुजी काकुलीची नगर घाल तू कोण वाडेन मोगा परदेसा तुका पर्यंत वांकवाद जपून मरे. जेजू आमकां दाखय. भाग्यवान देवांची माय आमच्या खातीर क्रिस्तान बसयल्या ती आमकां फाव जावचे. पाप साहेबाच्या देसां बसत आमच्या बापा सुर्गीच्या चेना पयस जावं, शहरां आमकां येवची कशी सागर जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमन मरे एकपेन बलेले सरेस्पो चितायसा अस्त्रामध्ये सदव आनी सदवचो अपू जेजू. बाईन मरे देवाची माई आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्ताक आनी पवित्र आत्म्याक. आदी आतां सदां सदां काल आमेन. We're living in a time of strong polarization, of pretty sharp differences and conflicts in our nation, and also in our church. Unfortunately, the Holy Mass becomes a kind of lightning rod for our conflicts, and people get very upset over the language of the liturgy and the way it is celebrated.
Those are important things, but it's troubling to see how that which is supposed to be the sign and instrument of our unity becomes a flashpoint for our divisions. Hello, I'm Father James Kubicki, and I couldn't help thinking of that in light of the feast we celebrate today, the Feast of the Apostles, Simon and Jude. This particular Simon is called the Zealot to distinguish him from Saint Simon Peter, and Jude is also known as Thaddeus and, according to tradition, the author of the New Testament letter that bears his name. So why do I think of our divisions on this feast? Because Simon, as a Zealot party member, was part of a group that the Roman soldiers called stabbers, because many of them went around with a dagger hidden in their cloak to be ready to kill unsuspecting Romans they caught alone. They were terrorists. But then, among the 12 apostles, you have Matthew, a tax collector who collaborated with the hated Roman occupation forces. This is a bigger difference than between Democrats and Republicans. St. Jude is known as the Saint of the Impossible. And I think one of the most impossible things the first Christians faced was how enemies, like Simon and Matthew, were called to work together. Only one thing, or rather one person, could have brought them together. Jesus, who said that for humans certain things were indeed impossible, but all things are possible for God.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या मॅरी सेबेस्टीन आनी दुसरें ते सावन सोपून गेल्ल्या पिटर गॉन्साल्वीस हाच्या आत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन आमी मागुया. आयज आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया आपलो जल्माचो दीस मनयतात मॅवेल सिक्वेरा आनी रेमंड फेर्नांडीस. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. आयज सायबिणीची भेट जाता माटवे दाबोली समुदायांत. ह्या समुदायांतल्या दर एका गोराब्याचेर सायबीण मांयचे मजतीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या लोकां पासत मागुया आनी सगळीं आमची चिंतनां आवंडे आसात ते ह्या वेळार उगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा बागेवन सिमांव आनी बागेवन जूड ह्या धर्मदुतांची परब मनयता. देवाक आर्गां दिवया. ह्या अपोस्तलांचेर धरून आमची पवित्र सभा बांदलेली आसा आनी हो आमचो भावार्थ आमी फुडें व्हरपाक आमकांय जण एकल्याक वेंचून काडल्या. तर आमचो भावार्थ ओकोंड आनी दुसऱ्यांक पावता तसलो जावंक हे भेटेंत आमी मागुया. आनी जायते फावटी आमी आमच्या भावार्थाची फावो ती गोवायकी दिवंक ना, दुसऱ्यांक आमी जेजू दिवंक ना. असले आमच्या चुकीचे देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायटांतल्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो गोड अपराध. ह्या पासवात घेवन सदांच सांगवार मरे सगळ्या युद्धाक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वर देवा लागीं विनोद करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं.
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, धर्मदुतां वरवीं तुका ओळखूंक तुवें आमकां फावो केलें. तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मानून घेवं, तुका ओळखूंक पावूं आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा ससनाच्या ससना. आमेन. भागिवंत पावलून एफेसकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमी आतां परदेशी आनी पोरकी न्हय, भक्तांच्या सांगाता तुमी नागरीक आनी देवाच्या कुटुंबांतली. तुमी दोमदुताचे आनी प्रवाद्याचे बुनयादीर बांदलोलें घर आनी तोच क्रिस्त जेजू त्या घराचो कोणच्या सोदीचो फातोर. तोच तें घर सांबाळटा आनी सर्वेस्पराचें मंदीर कशें वाडयता. ताचे सवें आत्म्या उद्देशी तुमी देवाचें घर कशें बांदून येयात. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. ओतून म्हणया. शेकांचे पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंतराल देवाची मोहिमा वर्णिता. मोळोप तांचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. जबाब. शेकांचे पृथ्वीचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. तांचो आवाज आयकूंकूच येना. तरी शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो घासता. सर्वेस्पराचे शिमा पर्यान ताचो संदेश पावता. जबाब. शेकान शेक प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार. Soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. दोमदुतांचो मोहिमेवन जमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजू मागणें करूंक एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडटोच ताणें शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दवरलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब आनी उर्बेवोन म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास आनी घातकी उतरलो तो जुदास इस्कारियोत. तांचे बरोबर सोकला येवन जेजू एका मळार रावलो.
थंय ताच्या शिसांचो व्हड जमो एकठांय जालो आनी जुदिया, जेरुसालेम, दर्या देगेचे तीर आनी सिदोना तावन ताचें उतर आयकूंक वा आपल्या पिड्या रोगांतली बरी जावंक आयलोलो पुस्कोळ लोक जमलो आनी मेळे आत्मे त्रास दिताले तसलीं मनशां बरीं जावंक लागलीं. ताचे कडसून एक गूण भायर सरून तांकां बरीं करतालो देखून सगलो लोक ताका हात लावंक सोदतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका ख्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयज पवित्र सभा ह्या दोन धर्मदुतांची परब करता, सिमाव आनी जुदास वो जूड. वो ताका दुसरें आनीक एक नांव आसा तादेवस. भाव भयणीनो, हे दोग जाण आपोस्तल बारांतले विचून काडलेले. तांकां विचून काडचे पयलीं जेजून कितें केलां तें आमी आयकता. आख्खी रात ताणें मागण्यांत सारली आनी आख्खी रात मागण्यांत सारल्या जाल्यार तांकां विचून काडप म्हणजे जे जायते शीस आसले तांचे मदले 12 जाण आनी तांकां धर्मदूत म्हूण नांवूय दिलें जाल्यार हें एक व्हडलें काम. देखूनच आख्खी रात मागण्यांत जेजून सारली आनी त्या उपरांत हें व्हड काम केलें. खंयचेंय व्हड काम करता तेन्ना मागणें आमकां गरजेचें. म्हणटच ह्या मागण्या उपरांत तांकां विचून काडले. तांचे मदले दोग जाण, उर्बेवून म्हणलेलो सिमाव आनी जाकोबाचो पूत जुदास वो तादेवस, हांची आयज आमी परब मनयता. भाव भयणीनो, तांचे विशीं आमकां शुभ वर्तमानांत चड बरयल्लें मेळना. पूण सिमाव म्हणटात तो उर्बेवंत आनी उर्बेवंत म्हणटात तेन्ना ताका उर्बा आसली बरेपण हाडपाक. ताका उर्बा आसली आपलें जें झूज तांचें चलतालें वो जें रेवोल्युशन तांचें चलतालें तातूंत तोय एक भागेली. जाल्यार जेजू पासत हीच उर्बा तो आपल्या जिवितांत मुखार घेवन गेलो आनीक जेजूक ताणें परगटलो. दुसरे वाटेन आसा जूड वो जुदास वो तादेवस ह्या नांवान ताका वळखतात. ताचें नांव, ताच्या नांवाचो अर्थ भोव करून तादेवस ह्या नांवाचो अर्थ म्हणल्यार काळीज वो धिरादीक. आनी ह्या पासत घडये आयज मेडिकल सायन्सीस आसात तातूंत ताचें नांव उजार कोत्तात. सेंट जूड मॅकॅनिकल वाल्व म्हणलेलो आसा. काळजाचो वाल्व तो म्हाकाय घातलेलो आसा, सेंट जूड मॅकॅनिकल वाल्व. धिरान भरलेलो, 300 years वॉरंटी ताका आसा. आनीक ह्या सांत जूद हो सांत जुदास जो आसा ताका पेट्रन ऑफ लॉस्ट कॉजीस अशें म्हणून मानतात. कांयच होप ना तसले ताचेशी धांवतात वो ताची मजत मागतात. भाव भयणीनो, हे आपोस्तल जे आसात तांकां नांवांय आसात आनी आड नांवांय आसात. आनी आड नांवां म्हणटात तीं भोव करून तांच्या वावरा प्रमाणे आसात वो तांचो जो कॅरेक्टर आसा त्या प्रमाणे तांकां आड नांवां जेजूनय दिल्लीं आसा, दुसऱ्यानूय दिल्लीं नांवां आसा. आयज आमकां जण एकल्याक क्रिस्ती भावार्थी कशे कसलीं नांवां दिवपाक जाता गाय, कसलो वावर आमचो आसा गाय. आयज आमी क्रिस्तांव कशीं ह्या आपोस्तलां भाशेन आमकां उर्बा आसा गाय, वो आमी उर्बा नासलेलीं क्रिस्तांवां जायते पावटी जाल्यांत, शेळमळी जाल्यांत. आमचो एक आदलो प्रोफेसर म्हणटालो, डायड एट 20, बॅरीड एट 60. आयज आमची तरणाटीं वाडटा 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 जिविताची उर्बा जी आसा जायते जाणांची निवलोली दिसती पडटा. आयज आमच्यो फामिली आसा जी आदली उर्बा आसलेली ती उणी जाल्ली दिसती पडटा. उर्बेवंत सिमावांक जरी तर आमी आमच्या घोराब्यान घेतलो जाल्यार हीच उर्बा घेवन आमच्यान आमचो भावार्थ आनी आमचें जिवीत ह्या समाजान जिवंक जाता. तेच बरोबर भाग्यवन जुदा भाशेन आमी धिरादीक जावन दुसऱ्यांची काळजां आमच्यान घट करूंक जाता, दुसऱ्यांक जिवीत दिवपाक जाता. आनी हें करपाक सादी वस्त दुसऱ्यांक जेजू दी. आनी हेंच ह्या दोगूय जाणां आपोस्तलांनी
हेर आपोस्तलां बरोबर केलें. देखून आपोस्तलांचे बुनयादीर बांदलेल्या ह्या भावार्थान आमी कोणूच परदेशी न्हय, परकी न्हू, भायले न्हू, घांटी न्हू, आमी सगळे नागरीक. हे आयच्या पयल्या वाचपान आमी बागेवन पावलून एफेसकारांक चीट बरयल्या तातूंत आयकता. आमी सगळे नागरीक, कित्याक ह्या भावार्थान देवान आमकां आपले म्हणून वेंचून काडल्या. तर हें नागरीकपण आमी जरी तर जियेतल्या जाल्यार ह्याच जेजूक घेवन आमी मुखार सरपाक गरज आसा. जेजू जरी तर आमचे बरोबर ना जाल्यार ह्या धर्मदुतांच्या बुनयादीर बांदलेल्या ह्या घोराब्यान आमी कित्याकूच उपकारो ना. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा आमी मागून घेवया. ह्या आपोस्तलां भाशेन ह्या आपोस्तलांचे बुनयादीर जी पवित्र सभा बांदल्या ताचे आमी धिरादीक गोवाय जावं. आनी आमी जेन्ना धिरादीक गोवाय जाता तेन्ना आयच्या जाबाबान आमी आयकलां तशें शेकान शेख प्रितुमेचेर ताचो ताळो आयकूं येता. तो ताळो आमचीय महिमा करतलो, जे भाशेन आपोस्तलांची स्तुती हें स्तोत्र करता. तर आयच्या दिसाक ही कृपा आमकां मागता आसतना जेजू ह्या आल्तारार येता. होच जेजू खेरीत मागणें करून आपल्या आपोस्तलांक जरी तर वेंचून काडला जाल्यार आमच्याय जिवितान वेगवेगळ्यो घडयो जेन्ना येतात, आमच्याय जिवितान वेगवेगळ्यो वस्तू जेन्ना घडटात तेन्ना जेजूच्या मागण्यान आमी थीर रावया, दुसऱ्यांकूय आदार दिवया. बो करून जांकां जेजू आजून पावूंक ना व जाणी आजून जेजूक मानून घेवंक ना तसल्यांक आमी आपोस्तलां सारके जावंक आनी जेजू आमी परगट करूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमे आमच्या नक्की पयस विचारतावा सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा बागेवन धर्मदुतां सिमावान आनी जुडान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सोडवण परगटूंक संतोसान आपलो जीव खर्चिल्लो आनी रगत वारयलें. तीच सोडवण आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आनी तुका आतां भेटयता त्या आमच्या सोडवणीच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळयान सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणां जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकवण
सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदुतांचे बुनयादीर थीर आनी घोट बांदून दवरले. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक खोराक. बाभार्थाचो घोट घोटूया तुझ्या कुसाई उलोची मोना होळी तुवें नाका सोडली सोम्या संसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता,
त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बाबा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. धर्मदुतां भाशेन आमी जण एकलो उर्बेवंत आनी धिरादीक जावंक आनी दुसऱ्यांची काळजां आमी घट करूंक आमकां कृपा आमी मागुया आनी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य काय, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां हातांनी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल. तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोर. देवाचे शरीर संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या देवाच्या भितरूचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडये तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. Baba, boy, ding, ding, dong, yo.
सोमी म्हणटा कोण म्हजो मोग करता जाल्यार तो म्हजें उतर पाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे थंय येवन ताचे सवें बिराड करतले. प्रार्थुया. बुमोगाड बापा, बागयोन सिमांव आनी जुडाच्या जैतिवून मरणा पासत हो संस्कार आमी समरुमला तातून घेतिल्ल्या तुज्या पुताच्या मोहिमेवून कुडी रोगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी तांचे भाशेन मरोपर्यंत तुज्या मोगान आनी सेवेन आमकां थीर करून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आयज सायबिणीची भेट माटवें दाबोली समुदायान सांजेर 6 वाजता सुरू जातले सांतान गोम्स हांच्या घरा लागीं आनी सोंपतली होली क्रॉस कॉपेला. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा.